थंय आमी संतोष पावया, तसो प्रीत मोगणी याळया. आमचे थंय ताची काकूत बघया, महिमा ताची गावया. सर्वेश्वर आमचो रसनार आनी आमचो सांबाळणार. क्रिस्ताच्या गोटा मोकान उगडला नवे जिवीत. देखून दिन वाशी काळजान संभ्रम्या हे बलिदान. सौम्या थंय आमी संतोष पावया, ताचो प्रीत मोगणी याळया. आमचे थंय ताची काकूत बघया, महिमा ताची गावया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्त म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवांक ह्या पर्यासात अर्ग जावन मीस भेटयता. जोहान एडन रोड्रिगस, मदर तेरेसा वाडो, वेरोनिका लोबो, वसाई मुंबई. देवदीन फादर अगस्टीन फर्नांडिसाच्या आत्म्या बसत तिसऱ्या वर्साच्या उगडासा मीस भेटयता. विल्सन मिनेजस बोळा. देवदीन नॅन्सी डॉयलिन लोबोच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता. वेरोनिका आनी डेनिस लोबो, वसाई मुंबई. घरच्या आल्मा बसत मीस भेटयता. वेरोनिका आनी डेनिस लोबो, वसाई मुंबई. तशेंच पिर्गस कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान जावन आसा. आमची ही त्या सवां मागणी सोमयाक आमी उबान दिवन सोमयाची मजत करपा ह्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमच्या सोमया जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाचेनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोमयेच्या जिवनान वांटेली जावंक आमी एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी सांगाता जमल्या. आज सादेकाळाच्या 17व्या हेतारा जागतीक वा बोडली मायचो आनी मालगड्याचो दीस संभ्रमता. हायची देवस्तुती आमी करी जाणवाय देवाचे राज जाणा जावच्याक आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू खऱ्या संतोशाचे आनी समाधानाचे हुगाम चड मोलादीक जावन आसच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक कुरपा मागया. सोव्या जागतीक हा बोडली मायच्या आनी मालगड्यांच्या दिसाक सा जोकीम आनी सा हन्ना जेजूच्या हा बोडली मायच्या पेस्ता दिसा पापा लियोन हांव तुका विसरचो ना म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिला. पवित्र सभा आमच्या हा बोडली माय आनी मालगड्यांक विसरनासतना सदांच तांचे ते अभिमान भोगूंक पळोवंक आपयता. कित्याक ती बरवशाक जाणवायक भावार्थाक आनी मोगाक साक्षावन आसात. आमच्या कुटुंबाक आनी समुदायाक तांचे बेसांव मोलादीक जावंक पावलां. आमच्या सर मालगड्यांक तांच्या उतार प्रायेर तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायकी बरीत संतोशाची आनी दादोसकायेची करूंक प्रयत्न करया. आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा जागतीक आजो आजी आनी मालगड्याचो दीस आमी संभ्रमता. ह्या वखदां संदेश आसा, हांव तुका विसरचो ना. देव सक्कड मालगड्यांक म्हणटा, हांव तुका विसरचो ना. देव तांचे संगत आसा म्हणलो बरोवसो दिता, मात्र न्ही तांची जतन करता. तर आमी मालगड्यां खातीर आजो आजयें खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागता आसतना
केवळ देव मात विसारिना म्हणना, बदलाक आमी तुमकां विसारचें नांव, आमी तुमची जतन करतल्या म्हणल्या त्या बोगणांनी आमी एकल्यांनी बरोवन आमच्या मलगड्यांची आजो आजयेची मोगान जतन करूं, तांच्या कश्टा दुखान आमी आदार जावं, तांच्या बगलेक आमी रावो. सोमी आमकां ही कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तरी हें पवित्र मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो पातकी म्हणलें ओळखून घेवया. आमच्या आमच्या उणेपणाची दूख दन एक घडी बरो बक्षांनी आमी मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगेव सदांच सावका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळक काकुळक, सोम्या काकुळक काकुळक, क्रिस्ता काकुळक काकुळक, क्रिस्ता काकुळक काकुळक, सोम्या काकुळक काकुळक, सोम्या काकुळक काकुळक. महिमा देवा पुंसगी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सपदवेदा देवा बापा, आमी तुका वाखणता, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्या जनीत होता जेसू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पोता. तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळक कर. तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे मायकून घे. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची काकुळक कर. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन येशू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोवतो. प्रार्थुया. देवा तुजेर पाते दिल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकुळट आमकां दाखय
आणि आतांच जावन आमचे काळी सदांकाल बालतेल्या देण्याचे दवच्या सरतेल्या वस्तूंचो या जिवितान फावो त्यो उपयोग करूंक तूं सामका वार्धकय आनी ते वाटेन आमकां चलोवन व्हर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप गिवेनंत सेरेस्पर साल्मावांक राती एक स्वप्नक दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगले, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सेरेस्परा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाचे सुवाते राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जनवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर हे देवड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकात. साल्मावान केल्ले हे मागणे सेरेस्पराक मानवाले. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेसकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय. बगर न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जनवाय मागली. इतलेंच तुवें मागले. देखून हांव तुवें मागलेले ते दितालो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जानवायेन भरलेले कालीज दितालो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोगता. तुझे उतार पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान जावन येता ती नियमा. म्हाका रुपयानी भांगारा प्रासड मोला दे. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोगता. पूण तुज्या साकराक बसयलाय त्या परमाणे. तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दे. कणवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी धादोसकाय. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोगता. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोगता. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोसो करता म्हूण आमी जाणाव.
जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केली. देवाचे उतार हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा स्वर्ग संसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या रसाचे घुट ल्हानांक तुवें उघडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेसू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गीचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी शेत मोलाक घेता. सर्गीचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गीचें राज एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतच सर्व जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते व्हरतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते बरी घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतेले आनी कोठ्यांक बऱ्यान थावन वेगळे कन्न उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजालें मो विचारलें जेसून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दनया बरी, जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, फाल्यांच्या दिसा आमी 6th वर्ल्ड ग्रँड पेरंट्स एंड एल्डरली डे, 6वो जागतीक आजो आजी मलगड्यांचो दीस आमी संभ्रमता मोगाचे न्हू. आनी बापा सैबान इजाया ग्रंथांतलें अध्याय 49 वाक्या 5 हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका विसरचो ना म्हणल्या ह्या उतराचेर नियाळ करूंक ह्या वर्साक आपोवन दिलां. आजो आजी मलगड्यांचो दीस आमी कित्याक संभ्रम जाय. पापसाहेब म्हणटा, आजो आजी आनी मलगडी एक ओजें न्हय, बेसांव म्हणून समजोनच्याक. दुसरें, ती देवाच्या विश्वासाची जिवी साक्षी, कुटुंबाच्या बरेपणाच्या उगडासाची राखणदारां आनी भावार्थाची शिक्षकां म्हणलें तें समजून घेवच्या खातीर हो दीस पवित्र सभेंत संभ्रमक आचरण करूंक आमकां आपोवन दिला. तर मोगाल भावन आनी भयणीनो, थोडो वेळ ह्या आजो आजी मलगड्याच्या दिसा विशांत थोड्यो संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हळ्ळेचें एक घर आनी तें ल्हान घर एका गुडसुला भशेन
आणि त्या घरांत एक मलगडी स्त्री जी येतेली आणि एक दीस तिच्या घरा भायर एक बांक आसलो, त्या बांकार ती बसतेली आणि तिच्या बगलेक सांजेर एक दिवो पेटोवन दवरतेली. एका दिसा सांजेर त्या बांकार बसचे, एक दिवो तिच्या बगलेक पेटोवन दवरचो. आणि एक दीस एका भुरग्यान या आजये कडेन, ह्या मलगडे स्त्रिये कडेन विचारलें, एक दीस कित्याक वो दिवो तूं पेटयताय, कोणी ह्या वाटेर पाशार जायना न्ही, एक दीस कित्याक पेटयताय. आनी तो वळो ती आसून त्या भुरग्याक म्हणटा, पुता ह्या राती कोणी येनात जावंक पुरो, पूण एक काळोखाच्या राती सुकोवन कांगाल जाल्लो वारसुरी येणे येस जाल्यार ह्या वाटेन येवच्या ताका वो ल्हान दिवो ताका ताच्या घराक फाटी वचोंक आदार दितलो. आज कोणी येना जावंक पुरो, पूण एक दीस कोणी एकलो वाट सुकोवन येणे येत जाल्यार बियान कांगाल जाल्यार त्या घडये वो दिवो ताका फाटी घरा वचोंक आदार दीत. आनी वो भुरगो मोगाच्यान वाडलो आनी एक व्हडलो नवार्दीक धाकटेर जालो खंय. आनी ताच्या तबेन येतेल्या एकल्यांची मोगान जतन करतलो खंय, सोंसणीकाय तांकां पळयतलो खंय आनी बरी आनी बऱ्यांतली बरी सेवा तांकां दितलो खंय. आनी एक दीस कोणी एकल्यान ह्या धाकटेरा कडेन विचारलें खंय, तूं इतलें बरेंगन तुज्या सरची येतेल्या पिडेस्तांक पळयताय, इतल्या मोगान तूं तांची जतन करताय, तुका खंडीत शाबासकी फावो. आनी तो वळू वो धाकटेर तांकां जाप दिवन म्हणालो खंय, त्या दिसा त्या एका मलगड्या स्त्रिये तावन हें लिसांव हांव शिकल्लो. तिणें म्हणलें, एक दिवो कोण एकल्याक वाट सुकोवन गेल्ल्याक एकणे आनी एका दिसा ताच्या घरा पावोंक आदार दितलो. आनी ताका लागून म्हजें जिवीत एका दिव्या भाशेन कोण आनी कोणा एकल्याक उजवाड दितात आसलें, आदार जाता जाल्यार जिवीत दायचें म्हूण हांव शिकलो. आनी ताका लागून आज हो वावर हे मिसांव हांव करना सांगणालो खंय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ताका लागून हांवें सांगलें, मलगडी आजो आजी एक वजें न्हय, तांचे तावन आमच्या एकल्याच्या जिविताक आमी जायतें शिकोवंक आसा. तांचे मारिफात एक वर्तें आमकां लिसांव आमच्या जिविताक मेळटा. मोगाचेनो पापा लियो म्हणटा, मलगड्यांनी आपणाचें मिसांव संपलें म्हूण चिंतचें न्हय, तांचे मागणें, तांची जानवाय, सोंसणीकाय आनी तांच्या मोगाचें आजरपण पवित्र सभा तशें संवसार बांदच्या वावरांत मुनदरसूंक आसा म्हणटा. त्या देखून म्हजे दीस मुग्धाले, म्हाका म्हजें मिसांव संपलें म्हूण चिंतचें ना. तांच्या तांकता त्या मापान पवित्र सभा आनी संवसार बांदून वावर ते मिसांवतांनी मुनदरसून वचूंक आसा म्हणलें. आयचे दिसा हें फेस्त आमी संभ्रमचें तांकां मलगड्यांक समजोवंक प्रयत्न करता. मुगोचेनो पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार देवान जायते जाणां मलगड्यांक ताच्या मिसावा खातीर विसरून काडल्या. मोगाचेनो पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाल्या जाल्यार थंयसर आमी पळयता अब्राम आनी सारा मलगडी प्राय भुरगीं नातल्लीं आनी त्या उतार प्रायर देव तांकां विसरून काडटा. तांचे मारिफात व्हडलो एक राष्ट्र आपूण बांदतलो म्हणली बसवणी करता, भुरग्याचें देणें दिता आनी त्या मारिफात देव व्हरतें मिसांव ह्या संवसारांत पंथा पावयता. दुसरें मोइजे, ताका ही प्राय बरोवन आयिल्ली आनी त्या प्रायर देव ताका विसरून काडटा. आपणाच्या परजेक मुखेलपण दिवच्या खातीर आनी बसयलेल्या गांवाक तांकां आपोवन व्हरच्या खातीर त्या आरण्यांत 40 वर्सां 40 रात दीस म्हणल्या बरी फुडें वेचच्या खातीर देवान ताका विसरून काडलें त्या मिसावा खातीर. मोगाचेनो आनी नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता सिमियोन प्रवादी आनी आण्णा प्रवादीन देवळांत येवंक आसच्या त्या सुडवंदराची वाट ती पळोवन आसली, सोंसणीकायन ती राखोवन आसली, देवाच्या हजरपणांत देवाची सेवा करनासली आनी तांचें जिवीत येवच्या त्या सोडवंदराक देखच्या खातीर तांणी तयार केल्लें आनी तसो प्रतिबळ तांच्या जिवितान तांकां भोगूंक मेळ्ळो. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, तरी हे सगळ गणितां आमकां शिकयतात की देवाच्या मिसावाक निवृत्ती म्हणली ना. कितली प्राय जावंक पुरो, देवाच्या वावराक देवाच्या मिसावाक निवृत्ती म्हणली ना. ते निरंतरी
आमचे मिसांव म्हणलें आमकां समजयता मोगाचें त्या देखून आमी पळयता पवीस सभेंत आमकां पाद्र्यापांक बिस्पांक 75 वर्सां म्हणटाना निवृत्त आसा पूण पापसैबाक निवृत्त म्हणली ना तो मोरता मुसोरी पापसैबत ताच्या मरणा उपरांत नवो पापसैब विसरून काडचें आनी ते दोळ पर्यंत ते मिसांव निरंतरी त्या देखून मिसांव कोणायचें सांपाना मोरा पर्यंत आमकां हर एक लागी मिसांव आसा मोगाचें न्हू आज आमी पळयता दिल्लींत जंतर मंतर म्हणल्या कडेन तरणाटे थंयसर तांच्या सोड्या संगती खातीर ते प्रतिभटन करनासात फाटल्या दिसांत हांव कितले मार तांणी केले कश्टाले जाल्यार तांणी हट सोडूना आनी त्या देखून आमी म्हणटा आजकाल ह्या दिसांनी तरणाट्यांचे झी म्हणटा आमी तरणाट्यांची कारबारां मस्तवडी आमी म्हणटा तरणाटे ते उण रक्ताचे तरणाटे स्पीड वेगान मुखार वेतात आसले तरणाटे वेगळी प्रोडक्टिविटी चड प्रोडक्टिविटी म्हणजे चडीत फळ दितात आसले आनी त्या देखून आमी मलगड्यांनी कितें करूंक जाता तरणाट्यांचो काळ आमी म्हणटा पूण मोगाचें न्हू एक उडास दवरूंक जाय देवाचें राज तशेंलें न्ही देवाचें राज विश्वासपणाचेर देवाचें राज जानवयाचेर देवाचें राज सोंसणीकायेक महत्व दिता म्हणलें आनी त्या देखून देवाच्या राजाक अरियेकली गरजेचें अरियेकल्याचो वावर तो गरजेचो म्हणलें आमी समजूंक जाय थोडे बडी मलगड्यांच्या तोंडार मिरयो पडटाना थोड्या मलगड्यांनी म्हणचें आसा आमी आनी उपकाराक पडनातलीं आनी आमी उपकाराक पडनातलीं त्या देखून आमच्या तोंडार मिरयो पडल्यात म्हणून पूण पापसैब म्हणटा ह्या 12 वर्सांच्या साक्रिफिसाच्या मोगाच्या बक्षणाच्या आनी देवाचे दवरलेल्या पातयेनीची स्मरणिका वा मेडल्स म्हणटा ते मिरयो पापसैब म्हणटा ते मेडल्स इतल्या वर्सांच्या साक्रिफिसाच्या त्यागाच्या मोगाच्या बक्षणाच्या आनी देवाचेर विश्वास दवरल्याच्या ताचो मेडलान ती ताचो फळ तो म्हणलें पापसैब म्हणटा त्या देखून मिरयो पडल्या गोटलें म्हजें मुग्ध जालें आनी म्हाका चडीत करूंक ना म्हणलें चिंतचें न्ही म्हणटा तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो फाल्यांच्या दिसा आमी हो दीस जागतीक सवो आजो आजी मलगड्यांचो दिवस संभ्रमतना मलगड्यांक थोड्यो संगती आमी सांगता आसतना पयल्यान पयलें फिरगस आज सगळी आमची पक्षीगरे फिरगस ह्या मलगड्यां खातीर उपकार बावरता कित्याक ह्या मलगड्यांनी कुटुंबा खातीर बेठयलेल्या त्या तांच्या तरणाटपणा खातीर तांणी केल्लो तो त्याग साक्रिफीस आज आमी उगडास करता आज आमी उगडास व्हरता ह्या मलगड्यांनी आजो आजयेन तांच्या पिळगेक दिल्ल्या त्या बावर्ताच्या दिरव्या खातीर देण्या खातीर तशेंच तांणी प्रमाणीकपण उदारपण कश्ट जिवीत देवाचेर पातयेनी कितें तें शिकयलेल्या खातीर आज आमी उपकार आटयता आसतना आज आमी मलगड्यां खातीर आमी मागता आनी आमी म्हणटा तुमी आमच्या समुदायाची मोतयां तुमी आमच्या समुदायाची मोलादीक दिरवी हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्यार जेजू सर्गीचें राज त्या मोलादीक मोतयां वा त्या मोलादीक दिरव्या बरी म्हणटा वय सर्गीचें राज मोलादीक मोती दिरव्याक सरी घाता तर आमची मलगडी आमच्या कुटुंबाची ही मोलादीक मोतयां ही मोलादीक दिरवी म्हणलें आमी समजूंक जाय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी त्या देखून पापा म्हणटा इजाया प्रवादेचो उल्लेख कर हांव तुका विसारचो ना देव खंडीत मलगड्यांक विसारचो ना तांणी केल्लो तो त्याग साक्रिफीस देवान सदांच उडास दवरता आनी देव ताका तसो प्रतिफल दिता त्या देखून हेजे दुसरें वासाप सांबाळून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमकां म्हणटा आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता त्या देखून देव केन्नाय सोडून घालिना देव हरी एक संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलें हांगासर म्हणटा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमी आजो आजी मलगड्यांक मान करता आसतना आमी भुरग्यांनी ह्या दिसा आमी कितें करूंक जाय आमी तरणाट्यांनी आमी युवजनांनी आमी कितें करूंक जाय मोगाचें पयलें आज फाल्यां आमी आजो आजी मलगड्यांक भेट करूंक प्रयत्न करया तिकय आसात थंय वचून भेट करून आमच्यो थोड्यो काणिको तांकां दिवंक आनी तांचें बेसांव आमी मागोवंक आमी प्रयत्न करया कित्याक तांचें बेसांव आमच्या वाटेक दिरवय आमच्या वाटेक एक वर्तेपण म्हणलें आमी समजून घेवया जावं बरो पयस आसा जाल्यार आमी करचें एक फोन कॉल तांकां
आमी दिवची भेट सांगाता बसून जेवचे ते जेवण आनी तांच्या सांगाता करसूंचो थोडो वेळ मोगाच्यानो एक मोगाची करणी जातली म्हणलें आमी उडासन दवरया आनी त्या देखून फाल्यांचे दिसा हे आमी करूंक आमी प्रयत्न करया. तर हो मलगड्याचो दीस आमी संभ्रमताना मोगाच्यानो मलगड्यांक मान गौरव मोग आमी हरी एकल्यानी दिवंक फावो. तांकां आमी जोर करचें मारचें वा कश्टोवचें न्हय, मोगान तांची जतन करचें सेवा करचें तें गरजेचें म्हणलें आमी उडासन दवरया. आनी हांवें म्हणचें आमच्या बिरगजेंत खंयच्याय आजो आजयेन म्हणूंक नजो की म्हजीं नात्रां म्हज्या भुरग्यांक आमचो विसर पडला, आमच्या खोबरेक ना म्हणलें तें कोणूय म्हणूंक नजो. आनी तशेंच आमच्या बिरगज कुटुंबांत आसच्या आजो आजी मलगड्यांनी तांणी कोणें म्हूण नजो की हांव एकसरो म्हजी म्हणलें कोणी ना. त्या देखून आमी वाड्या घरांनी आमी संघ संस्थे जावंक बरो वाड्या घरांनी जावंक बरो कुटुंबाच्यांनी आमच्या मलगड्यांक आजो आजयेक तवळ तवळ भेटकन आमच्या वाड्यांतल्या थोडो वेळ तांच्या सांगाता करसूंचें हें गरजेचें मोगाचें. कित्याक आज तांच्या जिविताच्या उतार प्रायेक तीं पावल्यान जावंक बरो फाल्यां आमी त्या उतार प्रायेक पावोंक आसा मोगाचें न्हू. आज तांणी बगचें फाल्यां आमी बगूंक आसा. जर आज आमी तांकां भेट दिना तांच्या सांगाता थोडो वेळ करची ना जाल्यार फाल्यां आमकांय तशेंच आमच्या जिवितान घडतलें मोगाचें न्हू. तर आमी जागृत रावया, आमी भेट करया, थोडो वेळ करसुया आनी तांकां आमी सांगत दिवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. आमी बिरगज कुटुंबांत हांव ह्या हप्त्यांत हांवें सकट मलगड्यांक कुमगार व्हरून आत्मीक कान तांकां मेळच्या परी हांवें पळयलां. कित्याक ती आमची मोलादीक आस्त मोलादीक दिर्वे म्हणलें आमी वळखून घेता. त्या देखून तांकां आत्मीक गटाय मेळाशी आमी केल्या. तर आमी ह्या दिसांनी तांकां मेळून थोडो सांगत दिवंक आमी प्रयत्न करया आनी आमी हरी एकलें तांचो मोग करता. आमकां हरी एकल्याक तांचो मोग आसा म्हणलें आमी दाखोवन दिवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. आनी अशें आमचो आजो आजी आमची मलगडी आमकां ती मोगाची आमकां ती मोलादीक आमकां एक फुडार जिवीत दिल्लें म्हणलें तें आमी वळखून घेवया. आनी आमी जशें पापसैब म्हणटा देवाच्या उतरा प्रकार देव तुमकां सांडून घालचो ना वा सांडचो ना, तर आमी खंयच्याय मलगड्यांक आजो आजयेक सांडचें नाका. आमी तांची जतन करया. आमी आसांव म्हणली बरोवसो बसोनी तांकां दिवंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच कृपा त्या सुमयातावन आमी मागोवन घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भवार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सर्पदा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याचपता आमच्या सुम्या जो पवित्र मॅरी गर्भे सांबाळलो हांव बरयेतान जल्मलो पोंचले ताका ताणें गोससले ताका उक्साद जोडलो तो मेलो अंधकारांनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान लोपतून जिवन दिलो सर्गाक सोडलो सर्पदा बाबाच्या उजव्या बसला थंयतान जिवेनी मेल्ल्यांचे मुनसेवर येतलो सतमंता बोयदात्म्याक कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकठार पातकेचे बक्षांनी कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो साल्मांव रायन बरें वायट कितें समजून घेवची जानवाय मागली. तर आज आमी कितें मागो? आमी आजो आजी मलगड्यांक कितें गज कितें बरें समजून घेवन कशी तांची जतन करचें तें समजून आमकांय गज अशी जानवाय करपा ह्या भवार्थाच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागोवन घेवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली पापसाहेब सर गवळी बाप येसक धर्मीक आनी लायिकांनी आबा व्हडली मांयक आनी मलगड्यांनी भवार्थाचें आनी जनवायेचें भंडार म्हणलें मानून घेवन तांची मोगाची सेवा करूंक तांचो आदर दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी मलगड्यांनी नागरिकाच्या बरेपणा खातीर बरी योजना रुपीत करून तांकां मोन आनी गौरव लाभोवंक आनी बरें मोन लाभोवचे दिशेन वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या आनी समाजांतल्या आबा व्हडली मांयक आनी मलगड्यांनी पवित्र सभे खातीर आनी आमचे खातीर केल्लो त्याग दिल्ले मार्गदर्शन शिकिल्ले मौल्या मरिपात शिकोवन आनी भवार्थान दिल्ली सक्स आनी मान दिवंक तांकां मोन आनी गौरव लेखूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. मलगड्यांच्या याजकांक आणि धर्मिकांक तुझ्या आशिर्वादाने भर. तांच्या त्यागाच्या आणि समर्पित सेवेक बऱ्या भलायकेचे, शांती समाधानाचे, संगतपणाचे, मोगाचे आणि दैवी कृपेचे भरपूर फळ तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबांतल्या आज्या आजयांक आनी मालगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर कुटुंबाच्या संध्यात हांव तिरस्कार मेळनासतना बरी जतन आनी मोग लाभून बऱ्या संबंधान वाडोवंक आनी संतोशान जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ल्या देणे, जाणवय, वेळ, सकत आनी ग्रेस्तकाय पेल्यांच्या आनी विशेष करून मालगड्यांच्या बरेपणाक करसूंक आनी देवाचेर राज बांदूंक आमचे थंय उदार मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रत्येक जण आमच्या हर एकल्याचो आजो आजी तांचो उडास काडया. ह्या संवसारांत ती नान जाल्यार तांच्या आत्म्या शांती मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या त्या आज्या आजये खातीर आमी मागता आसतना हर एका मालगड्यां खातीर जावंक बरो आमची आवय बापाय मालगडी उतार प्रायर आसात तांचोय आमी उडास काडया. तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. सुमयाची कृपा तांच्या कुडीन वाळोवन दी. बोळबोलायकी सुमी तांकां दिवून दी. तांची सुमी जतन करतना आमी तांची जतन करूंक तांकां आदार जावंक आमी बरें मन कृपा आमी मागून घेवया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हूण सांगला तांचोय उडास कान तांचे खातीर मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्ल्या त्या आजो आजी मालगड्यां खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता. तुका आमी दिन वाचता. तांचे मारिपात भावार्थाचें दिर्वें तुवें आमकां दिलां. मात्र न्ही एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत आमकां सारूंक तांचे मारिपात जायतें बरेंपण तुवें दिलां. ह्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुका आमी अर्गां दिता. तर आमच्या आजो आजी मालगड्यांक फावो तो मान गौरव आमी दिवं. मोगान तांची जतन करूंक आमकां कृपा आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुजे कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर्म करता बेसांव तुझे माता. सर्वेश परतो आमचो रसनार संस्तेसो भेटता उंडो गोवासो गो आमच्या आवरासो. जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून दी जिविता खाण जावून. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तूं कर्म करता बेसांव तुझे माता. म्हज्या मोगाल भावनांनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतद आसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय तीं देणी आमी तुका वखता. तीं तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सस्नच्या सुखा पाव हय. या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. आमेन.
सवेस्पो तुमचे सवे आसोन तुमच्या सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवनपणां जिखल्या आमा समेस्तांक जिवे ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारा सर्गेची देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेश्वर देव सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा होसाना होसगी होसाना होसगी सर्वेश्वराचे नावे येता तो सुभागी होसाना होसगी होसाना होसगी बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराची येरागन पदकाची बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान Bawarta sugun pergatoyan Somya amni obundo kata Ani eka sintle piyeta Title pauti tu parat yesa Tujhe maran pergata बापा जेजूच्या मन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिविता सोंडानी सोडणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो 14वो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. परत एक घडी दोळे धांपिया. आमच्या कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या सक्कड सान्याचो उडास करतना देवदीन जाल्ल्या त्या आजो आजी मालगड्यांचो उडास करून तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सांज जाकोब आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागूंक शिकयलां. जेजून शिकयल्या उतरांनी सर्गींच्या बापा उलो मारया. सांगता आमी ताची भुरगीं म्हणल्यार वळखून आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारकाकू दी. सर पातकांतली सुटय आनी सर आकर्णांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुमयाची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमची शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती.
या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी सोम्या तुवें देवतरी येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सम्याच्या जीवनान वांटेली कव्या ताची कोडरग भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणीची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्षव्या मोगा सेवेची जिणी जी येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष देव्या. सगळी पैनाची वाट समकाताना सगळींच्या खाणान घटाय जोडुया जिणये कोरीस घेवन मेटा काढताना जीवन क्रिस्ताता बरवो सोजोडया जीवन क्रिस्ताता बरवो सोजोडया. सम्याच्या जीवनान वांटेली जाव्या ताची कोडरगत भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जी येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष देव्या मोगा सेवेची जिणी जी येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष देव्या. एक घडीभर आमच्या दोळे आमी दांपिया मोगाचे न्हू. जिसू आमच्या खालसांत आयला ते जिसूक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया. ही पवित्र घडी आमच्या जिविताची जिसू कुमगारा रुपार आमच्या खालसांत घेवची ताका अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया. आमकां मेळिल्ल्या त्या आजो आजी मलगड्यां खातीर आब व्हडली माय मलगड्यां खातीर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया. तांचे मरिपा जायतें बरेंपण आमकां लाभलां भावार्थाचें तेणें लाभलां. ह्या सकट बरेपणा खातीर तसो उपकार आमी आठोवया. एक घडी आमच्या कुटुंबांतल्या आब व्हडली माय आजो आजी वा मलगड्यांचो आज आमी उगडास करतना तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. हांव एक विशेष मागणी ह्या घडी हांव करता आसतना मौनपणी आमी दोळे धांपूनच ह्या मलगड्यां खातीर आबा व्हडली माय खातीर आमी काळजांतावन मागया. सोम्या विश्वासी देवा तुवें आमकां तुज्याच सारक्याची जावन रचल्याय. तूं आमकां सांडून घालिनाय. जिविताच्या हर एका घडये तुजो सांगात दिताय. आमचे सांगात रावन आमची जतन घे. आमकां आमी समजोंक आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणल्यार वळखून घेवं आमचें थंय बरें मन रस. तुज्या उतरां वरवीं आमची काळजां नव्यान रुपीत कर आनी कोणायकी तिरस्कार करूंक आमकां निर्मी नाका. तुज्या मोगाचो स्पिरीत आमकां तुज्या नाजूकायेन बरोवंक आमच्या जिविताच्या पैना वेळार आमी मेळच्या हर एकल्याक हांव तुका विसरचो ना म्हूण सांगूंक शिकय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या आदारान भाव बांदवपणाची रूस आमी होगडायना जावं आनी आमी एकसुरपणाच्या बेजाराक आमी साक्ष दिना जावं. तूं म्हाका दिताय तो फुडार बरवशान पळोवंक म्हाका शिकय. जागतीक आब व्हडली मायेचे आनी मलगड्यांचे दीस एकसुरपण आनी तिरस्कार नाचल्ले दीस जावन तुज्या समाधानाची प्रथम फळां जायशीं कर. आमेन. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मनाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भुरग्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां वो देह घेवन भुरग्यांचें वरस आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या मोगाळ स्वनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं, मान दिवंक आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्रायतेगीर वाडटाना शेगुणांनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतेनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक संपन्न अशें तांकां सांबाळून दर. सर्को बेसवेंसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कृपा दी. बापा, एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तेजी जतन घे. तांचे सवय तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. पात्रून स्वासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून स्वासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून स्वासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. सांजुदता देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन असलेल्या बगेन जुदता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरो तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कसा सणीनी सांबन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मिडल इस्टांत मध्यम प्राच्यांत चलचें तें झुजू रावचे खातीर, शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडांचें जिवीत शाबीत सोबीत जावच्या, तांच्या वावराची भद्रती मेळच्या खातीर आसच्या खातीर आमी मागया. आमच्या भारत देशांत शांती समाधान राज जावचे खातीर प्रत्येक जाणां युवा जाणां प्रतिभटनां चलोवन आसात. तांच्या हक्कां खातीर सतनीत खातीर ती झुजोन आसात. तांचे खातीर युवा जनांक तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्या जिविता खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळां खातीर युवा जनां खातीर आमी मागया. एक बरें जिवीत, एक फुरो फुडार तांकां, तांचे शिकाप बरें करूंक, तांचो वावर भक्तीपणान करूंक करपा मागया. मलगडी प्रायवंता पिडेस्त भावंडां परत तांचो उडास काडया. तांच्या भलायके खातीर आमी मागया. सबाज जाणां पिडेस्त भावंडां आमच्या फिरगजेन घरांनी आसात, हर एकल्या खातीर आमी मागया. सुमयेची गूण करची सकत तांच्या कुडीन वालच्या भलायकी बरेपण सुमयान तांकां दिवच्या खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. कोणे आमचे कडेन मागोवन सांगला, मागता म्हूण सांगला, तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक गरजो म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरवसलींचे केरी देणें तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे.
अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदेक आनी अदेक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्प देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पंगवतो. तुमकां मागीर पासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर गवलो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसां उजवाडान भरले. तो तुमचेर ह्याचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर प्रगट्या सलोका. प्रेतीन शांतीन जियेव्या समाजान पुत्रान कर्णेन साक्ष देव्या क्रिस्त रायाक. भाऊ भयणी परी एकवटान एकवटम जावन जियेव्या एकवटम जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास प्रगट्या क्रिस्ताचे रास प्रगट्या. मोगान सेवेन स्वार्थाविले जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी सोम्याचेर मात भरवशा सोम्याचेर मात भरवशा. क्रिस्ता संगी समकया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकाक. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान पुत्रान कर्णेन साक्ष देव्या क्रिस्त रायाक. मुखार पुत्रा सवे अग्वार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान सुद्धा देवा आमचे देव आमच्या दुस्कणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.